आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर जे आसा शेखर गांवडसांनी हांगा पाहणी केली. पाहणी करतना ताका कळ्ळें की हांगासर जे कायदेशीर एक स स्ट्रक्चरां सिद्दीकी सुलेमान हांणी बांदकाम करून स्ट्रक्चरां उबार केल्ली आसा. त्या प्रमाणे तांणी आमकां रिपोर्ट दिलो. रिपोर्ट दिवन चौकशी केली. चौकशी नोटीसूय दिल्ली सिद्दीकी सुलेमान हाका. चौकशीक तो हजर रावलो ना आनी जेन्ना चौकशी सोंपली तेन्ना कळ्ळें की ही स्ट्रक्चरां बेकायदेशीर. कारण म्युन्सिपाल्टीचे बाकीचे ज्यो ऑथॉरिटी आहा तांचे कोणाचेच ह्या बांदकामाक परवानगी नासली म्हणून फायनली ताका डेमोलिशन नोटीस काडलेले आनी आयज त्या डेमोलिशनाची आमी अंमलबजावणी करता आनी स्ट्रक्चराची आमी करून उडयता. टोटल जागो सर कोणाचो? जाग्याची म्हाका डिटेल कांय म्हायती ना पूण स्ट्रक्चरां जी आहा ती सिद्दीकी स्ट्रक्चरां इलिगली आसली. कोण 2 स्ट्रक्चरां ही? टोटल 6 आहा. ही 2 मागीर थंय पत्र्याची शेड आहली. मागीर येते 2 टँक दवरलेले स्टँड जे आहा आनी 1 फूट. ओके. कोणे कोणे बांदलेली ती? नांवां तेंची कितें? कोणी बांदलेली अशी न्ही पूण चौकशीन कळ्ळें की सिद्दीकी सुलेमान खान हांणी बांदला म्हणून पाहणीक कळ्ळें आमकां.